फक्त एक तुमका सुचोवणी, आयची सर्त जाताना सर 16वी सर्त आणि 16वी सर्तीच्या निमतान 16 वर्साच्या ह्या भुरग्यांक रिसंद याद उरतली की 16 वर्स एक्चुली आमी पोरू केलेली ती 15 वर्साच्या कालांतरान केल्लेली, पूण 16 वर्सां जाता. फक्त मुद्द्याचेर उलयता. तुमकां जी कातारां घडोवन दिसता आनी जो मुद्दो तुमच्या तकलेन येयला तेजेरूच तुमी कातार घडयात. तें जावं पॉलिटिकल जावं जाल्यार मागीर तें कसलेंय जावं, फकत तेजी भाशा आसा ती शब्दांचेर फक्त तुमी तितल्यो अशी म्हणल्यार जे कोणाक दुखता तशें करूं नाका. पूण तुमच्या मनान जें कितें येयलां ह्या सरकाराच्या विरोधांत किंवा अधिकाऱ्यांच्या विरोधांत गोंय सांबाळपाच्या दृश्टीन जें जें तुमकां दिसता तें करात. तितून कांय खोटें रावूं नाकात. कांय नॉन रेकॉर्ड. तर कातारांनी जे तुमच्या जाणट्यांनी आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेले, गोंय सांबाळून दवरलेले, पेडणे साकून काणकोण वचून ते आपली कातारां म्हणटाले अदी करून कार्निवाला कडेन, आनी त्या त्या गांवांत त्या त्या वाड्यार कितें घडलां त्या त्या वर्सा ते सांगताले आनी फुडाराची शिटकावणी दिताले. तसलीं कातारां जावची. कातारां जावची, लोकांक एंटरटेनमेंट करपाची, पूण वेळ येयला आतां गोंय सांबाळपाचें. कातारां अशी जावनी, सगळ्यांक एक संदेश पावूंक जावो गोंयभर की हें गोंय तुमच्या तरणाट्याचें, आमची पिराय सोंपलेली आसा, कारण आमी कांय तेंपार वयपाचें, गोंय सांबाळपाचें काम तुमच्या भुरग्यांचें. त्या खातीर हो संदेश सगळ्यांक पावयात, होच म्हाजो मुद्दो आसा. Sangon, केन्नाच जावची ना काबार. सकाळी आमी उठोच पयले उदक घालताव तोंडार. रुचीन तें जेवण जेवताव, उदक फुड्यान दवरून मेजार. कोरवाव करून रातचें नाताव घालून आंगार. न्हंय उदकाक देवान व्हडलें